पंचायतीची बारीकशी तुमका एक अपडेट दिता. शिमला पंचायतीन टोटल 11 पंच येता. 5 पंच इंदिरानगर स्लमाक रिप्रेझेंट करता आणि बाकीचे 6 पंच डिफरंट वाडे आहात तांकां रिप्रेझेंट करता. वॉर्ड नंबर 1 ची पंच मेंबर आसा गितिक्षा बदाम. परत तुमकां नाव सांगता गितिक्षा बदाम. नावासून तुमकां कळ्ळें आसतलें कोण ती. तिचेर आमी एक पेटिशन, एक रिपोर्ट, एक कंप्लेंट फायल केल्ली आसा. व्हिडिओ 18 तारीख आमी ती फायल केल्ली आसा अंडर सेक्शन 12(1)B ऑफ गोवा पंचायत राज एक्ट. ती कितें करता एवरी इयर 15-15 दिसांनी जी पंचायतीची फोर्टनायटली बॉडी मिटींग आसता ती अटेंडूच करना आणि सेक्शन 12(1)B कितें म्हणटा की कंटिन्युअसली मोर दॅन 3 मिटींग्स तू जर विदाउट लीव ऑफ एबसेन्स जर तू मिटींग अटेंड करना आणि एबसेंट रावता जाल्यार तू तुजी सीट आसता बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ तेन आपली जी पंच मेंबर आसता ती सीट आसता ते वेकेट करूंक जाय म्हणून आमचे प्रोविजन ताका प्रोविजन तिका इम्पोज केला आणि त्या व्हिडिओक एक पेटिशन फायल केलं आणि व्हिडिओन आमकां रोखडेच सांगला की ताका रिप्रेझेंटेशन दितलें आणि 2-3 दिसांनी तिका डिस्क्वॉलिफिकेशन तिचे जातलें आणि अशें चिमला पंचायतीचे एकूच पंच ना बाकीचे पंच ते मिस्टेक करता. सो जे आमचे जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता आमी म्हणजे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ते मिटींगूच अटेंड करना आणि ते बाय डिफॉल्ट सगळे कमिटीनी BDC कमिटी बाकी आनी कसली कमिटी हेल्थ कमिटी तितून ते मेंबर आसता. तर तांकां गांवाचेच पडलेले ना आणि बाकीचे स्पेशली हांव सरपंचाक सांगूंक सोदता. सरपंचाक आमकां जेन्ना तो आमी कितें भुरगे आमचे प्रपोजल्स घालता तो सेक्शन तरेतरेचे सेक्शन सांगता गोवा पंचायती राज की सेक्शन 6 पडना डेव्हलपमेंटान पडना. सो ताका सांगता की तेजेरूय आमी ते पर्सिस्टंट रेमिस्टर ऑफ ड्युटी डिस्क्वॉलिफिकेशन आनी रिमूवल ऑफ सरपंच ते सगळे घालपाचे आणि बाकीचे पंचायतीक आमी सगळे लास्ट 5 वर्सांचो डेटा तेंचेर काडलेलो आसा आणि डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन आमी घालपाचे आणि घालतलेच आमी. थँक्यू.